पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, शाश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। वास्कोन आज सकाळी 4 दुकानांक उजो लागलो आणि 5:30 सुमार 4 दुकानां लासून गेली। हांगा एक फुटवेअर दुकान, पान मसालाचे दुकान, एक ज्यूस सेंटर आणि एक बार्बरी शॉप हाका उजो लागलो आणि अग्निशामक दल जे आसा वास्कोचे, वेर्णाचे आणि सड्याचे येवन हांगा उजो पालयलो। ओनरांचे हिशोब आसा की तांचे एक 16 लाख सुमार लॉस जाला, पूण फायर डिपार्टमेंट म्हणटा की अंदाजे एक 8 ते 9 लाख लॉस जावंक शकता। 3 शॉपांनी चप्पल, बॅग्स। केन्ना कळ्ळें तुमकां? आमकां फोन केलो 6 सुमार, 5:30 सुमार। आणि तुमचे शॉप कसले आसलेले? बार्बेरी आशिल्ले, हेअर कटिंग सलून। आणि कितलो डॅमेज कसो कितलो? टोटल डॅमेज जालो, चेअर्स आशिल्ल्यो, मिरर, सगळे फॅना सकट। सो व्हॅल्यू अदमास कितें आसा तुमचेतून तुम्ही दिला? म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 3-3.5 लाख 4 लाख पर्यंत तरी येवपा जाय। फ्रीज धरून 1,80,000 ते 2 लाखा भितर आसतले टोटल। उजो कसो लागलो तुमकां? काय खबर ना। हांगसर कितें जाता, रातचे फुटपाथाचेर सगळे लोक येवन न्हिदता, कोण उजो घालता, कितें घालता, मे बी तें बी कारण आसूं शकता ना, शॉर्ट सर्कीट कितें आसूं शकता। सगळी टोटल 4 शॉपां ती। एक शॉप श्रीकांत बोरकार म्हणटा तेजे असले प्लास्टीक असले, शूज असले, चपलां, मागीर बॅगां आणि तेजे फर्निचर। शॉप नंबर 325, पूण तेणें ते पार्ट नंबर 1 आणि 2 केल्लो आणि तेणें लॉस दिला 16 लाख, पूण तेका तितले आसचे ना, कित्याक आमी एप्रोक्सिमेटली घालता न्ही, एटलीस्ट तेका 5 लाख तरी लॉस जातले। दुसरें शॉप आसलें अमलदार सिंग म्हूण, शॉप नंबर 03, तेजे पान मसाला शॉप, तेणें 1.5 लाख लॉस दिल्ले। म्हाजे हिशोबान 80 ते 90,000 ताका जातले। आणि तिसरे शॉप आसले अंबिका नायक, ज्यूस सेंटर SHC 105 नंबर तेजो। तेणें दिल्ले लॉस खूब दिला, पूण तेका अदमासान आमच्या अदमासा प्रमाणे 1 लाख ते 1,10,000 जावं 20,000 अशें जातलें। मागीर शोभा चव्हाण म्हण तेजी बार्बेरी शॉप, तेणें लॉस दिला 4 लाख, शॉप नंबर 393, पूण आमच्या अदमासा प्रमाणे तेका जावन 1,80,000 ते 1,90,000 जातले। टोटल 8 ते 9 लाख सुमार आमच्या अदमासा प्रमाणे लॉस। टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर हांणी सांगलां की जे इलिगल हॉकिंग चलता जावं बेनावली ओर एअर बिचाचेर ताजेर आपण एक्शन घेतलो म्हणून आनी रोखडीच मिटींग आपयता म्हणून। आज बिचाचेर जायते हे घेवन विकता आनी ट्युरिस्टांक त्रास करता, कितें लमाणीस, हेजेर कितें केलें तुमी एज अ टुरिझम मिनिस्टर? खंयचे समाजाचे आसूं दी, पण जे इलिगली जे धंदो करतात तेंचेर सारकी बंधन आहा। तांकां आमी तसलो धंदो खंय करपाक इलिगली दिवचे ना, हें सारकें ठाम मत। आनी ह्या बाबतींत हांवें इन्स्ट्रक्शन सगळ्यांक दिल्या। आतां काही जाग्यार जाला म्हूण म्हाका कळयलां, पुलिसान कित्याक एक्शन घेवना आनी आमच्या टुरिझमान कित्याक एक्शन घेवना हेजे भितर हांव चवकशी करता। पण इलिगली जे कोण धंदो करता आनी ट्युरिस्ट लोकांक समज त्रास करतात ते आमी करपाक दिवचे ना, ते बंद उडयतले आनी हें गेल्या वर्सा बंद आसलेलें। बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज 5 विलेज पंचायतींनी 25 कोटीचें काम थ्रू GSIDC सुरवात जाता। दीपक पवस्कर, चेअरमॅन ऑफ GSIDC आनी सचिन आलेमाव, एक्स चीफ मिनिस्टर आनी आतांचो बेनावली MLA आनी ह्या कामाची सुरवात केल्या। आमच्या तळ्यांत जायतो लोक गणेश थंयसर दिता, थंयसरूय बरें ते गणेश उडोवपाक, बरी तांकां जाय त्या भाशेन बांदून दिवपाक आनी थोडें सारकें आमी ब्युटिफिकेशन करपाक मुखार आवडटलो, पूण मागता तांकां ही आर्ट हें बरें करून करपाक। हांव हांवडेता आनी मागता सगळे आजीर आशिल्ले हांगासर भावांक, आजीर आशिल्ल्या म्हज्या 5 मेंबरांक राग दवरपाक लागून तुमची नांवां काडना म्हणून, लोकांक टायम जातलो नांव काडप, नांव काडपाक आजकाल हाडाकाटाक करून काजी। सो तुमी ह्या 18 विलेज पंचायतीचे ब्युटिफिकेशन, रोड, फुटपाथ आणि वायंडिंग
हे जे कामाचो आज जवळ जवळ गोंय सरकार 25 करोड खर्च केल्लो आसा आनी हे सगळे चालीक लायला म्हणटा ते तुमच्या बाणावलेच्या आमदाराक चर्चिल बाबान जेन्ना निवडून आयले तेन्ना आमी असेंब्ली हावसाक गेल्ले आनी असेंब्ली हावसाक सीएमाच्या कॅबिनात हांव आनी चर्चिल बाब बरोबर येता की आमी पयलींच्या फाटली कितलीशींच वर्सां जाली आमी थोडे बरे इश्ट तेन्ना पयलींच प्रश्न मारलो आपल्या 5 पंचायती तुवें रोडाचें प्रपोजल दवरलें आनी तेन्ना सीएमान तेन्नाच डिसिजन घेतलें तुजें आपूण काम करता. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. काणकोणचो गोयकर नावाचो एनजीओन आयज मडगांव येवन रावंड फ्रंट टू आर्लेम ह्या हायवे सायडीतले जे गार्बेज आशिल्ले ते निवळ करून तेंच्यांनी मडगांव आनी फातोडकारांक एक मेसेज दिला. जे रोडा सायडीक जे गार्बेज उडयतात तांकां त्यांनी अपील केला की असे गार्बेज उडोवचे न्हू. क्लीन करता तो पळोवन कोणेच गार्बेज उडोवची न्ही आनी आमी स्वच्छ भारत म्हण आमी गोंयांत दवरचे अशें म्हणून म्हजी अपेक्षा आहा. सगळ्यां कडेन मागता हे लोकांची गोंयच्या लोकां कडेन. तेन्ना आमचो जो एक मेन डोनर जो आसा गोंयकार एनजीओचो जो जॉन कुतिनो ताणें ठरयलें की फाटले 5-6 दिसां भितर की आमी हांगा वचून जी गार्बेज आसा ती आमी स्वता कलेक्ट करया. काणकोणच्यान आमी लेबर घेवन येवया आनी थोडे लेबर आमकां मडगांवच्यान घेतले आमी ठरयलें की हो वाठार जो आसा तो एकदम क्लीन करून दाखोवया जेणे करून मडगांवच्या एटलीस्ट लोकांक तरी कळूं की काणकोणच्यान कोण तरी येता निवळ करता आमकां लज अशी म्हणून तरी ह्या लोकांनी रस्त्यार उडोवपाची बंद करची म्हणून. GCCIचे लॉजिस्टीक कमिटी चेअरमॅन चंद्रकांत गावस हांच्यांनी सांगलें की एक हालीं खंय नवे स्किमेन युनियन मिनिस्टर ऑफ फायनान्स अरुण जेटलीन हांच्यांनी खंय 83,000 crores इन्वेस्ट करपाक येवजिलां. आतां चंद्रकांत गावस म्हणटा की अशें सिमिलर एक स्कीम आसात जाल्यार हे आमचे 3 MP जे आसा गोंयचे तांच्यांनी वचून अरुण जेटलीक मेळून एक स्कीम हाडची आनी हे जे कॉपरेटीव बँक्स आसा तांकां एक 150 crore म्हणसर फायनान्स करचो आनी सो दॅट दे कॅन बिकम केपेबल ऑफ गिवींग देम अ वेवर. चंद्रकांत गावस हांच्यांनी हेंय सांगलां की जरी मायनींग जरी चालू जायना जाल्यार मायनींग डिपेंडंट्साचे लोन लायक हाव दे वेवड ऑफ द लोन ऑफ फार्मर्स इन अदर स्टेट्स असो खंय लोन वेवर करूंक जाय. समजा मायनींग फाल्यां सकाळी चालू जायना कायम स्वरुपी चालू जायना जाल्यार जशे शेतकऱ्यांक कर्ज माफी केली तसे उरिल्ले जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक कर्ज माफ करपाचे अशें म्हाका तरी दिसता. आनी दुसरी गजाल प्रामुख्याने तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक सांगूं इच्छिता की ज्या ट्रकवाल्यांनी बार्जवाल्यांनी बार्जी रिपेर करपा खातीर आपले लोन फारीक केल्ले पण रिपेर जातले गोंयांत मायनींग परत चालू जातले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 20 मिलियन टन कॅपॅसिटी चालू करपा खातीर केल्ले म्हणून तांच्यांनी परत लोन काडलेलें आसा आनी त्या लोनाक सुद्दां आज परत तांकां कर्जबाजारी जाल्ले आसा. सो तांकां एक बऱ्या पद्दतीन दुसरो मार्ग मेळटलो आनी ह्या धर्तीचेर मायनींग गोंयांत चालू जावपाक जाय. गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डान आयज पारोडा हांगासर क्रशर युनिटाचेर इन्स्पेक्शन केला. त्यान कितें रिपोर्ट बरयलो तो 26 दाखयतलो आनी हांव कांय उलयना तेजेर. एक्चुअली इन्स्पेक्शन म्हणटें हर म्हळ्यार म्हाका लागना कित्याक NGTन ऑर्डर पास केलो आहा ऑर्डर पास केलो आहा तेजेर एक्शन घ्या म्हण एज पर द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्टा प्रमाणे तेजेर एक्शन घ्या म्हण. आनी आतां हे इन्स्पेक्शना येता एक्चुअली इन्स्पेक्शन लागना एक्चुअली डायरेक्ट केलो आहा आनी हे 6 months जावन गेले एक्चुअली तेमकां लेटर केलां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फायल कोत म्हण तुमी एक्शन घेयना जाल्यार आनी तें केलें म्हणटरी आतां तें इन्स्पेक्शन येयला वो कितें हियरींग दवरता आनी कितें करता एक्चुअली तेमकां एक्शन घ्या म्हण एक्चुअली हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता आनी तें हांवें लेटर केलें म्हणटरी आतां तेचो इन्स्पेक्शन आयलें. So what is the purpose of this inspection? For the complaint. Okay. The complaint was dated when? Dated as a telephonic complaint. Well, then ये बरो delay झाला. गोंयच्या सिटी क्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळयात. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.